नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाचो काँग्रेसीच्या युती समितीन घेतला निर्णय, सांगतात चोडणकर। पण काँग्रेसी कडेन जावपी अलायन्साच्या उलोवणेचेर जीएफपी आपल्या भुमिकेचेर ठाम, जाल्यार प्रस्तावाक आरजीपीन दिलो येवकार। नावेली गरजे मुखार बसयल्ले एआय कॅमेऱ्याक थळाव्यांनी केलो खर विरोध। 500 मीटर अंतराचेर पेट्रोल पंपा लागसार आनीक एक एआय कॅमेरो आसतना इतल्या लागींच्या अंतराचेर 2 कॅमेरे लावपाची गरज कसली? लोकांनी पैसे जोडप कितें आनी पोट भरप कितें थळावे मागतात जाप। पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी न्हयकारिल्ल्यान राजकीय आरक्षणाचे मागणे खातीर 13 ऑगस्टाक म्हाड्डोळा जातलो उठाचो महामेळावो, सांगता उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग अल्पसंख्याक ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांक 4% व्याजदरात शिक्षणा खातीर रीण उपलब्ध करून दिवपाक सुरू केल्या नवी येवजण। हाचे अर्ज संबंधित महामंडळात दितले उपलब्ध करून मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती। ताळगांवांतल्या भोवपी फूड कोर्ट गाडयेक वीज काम्या वयल्यान थेट जोडणी मेळ्ळी कशी? कोणे दिली परवानगी? घडणूक घडल्यार जापसालदार आसा कोण? फुर्योज जाल्ले थळावे मागतात जाप। आणि सिकेरी कानोळे दर्यांत नुस्तेमारी करतना बोटींतल्यान पडून नेरुलचो उमेश दाबोळकार जालो बेपत्ता। जीवरक्षक उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार सोद मोहीम केल्या सुरू। आता खबरो विस्तारात। नावेली इगर्जे मुखार बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्याक थळाव्यांनी विरोध केला। वाठारांतल्या येरादारी सिग्नलांक लागून पयलींच गर्दी जाता आनी आता एआय कॅमेऱ्याक लागून नागरिकांक चड त्रास जातलो असो आरोप जॉर्ज बरेटोन केला। इगर्जे पासून फक्त 500 मीटर अंतराचेर पेट्रोल पंपा लागसार आनीक एक एआय कॅमेरो आसतना इतल्या लागींच्या अंतराचेर 2 कॅमेरा लावपाची गरज कितें असो प्रश्न फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी केला। एक फैमिली मोरना मिस आसले एकटाक लोक मागे मोरना मिस आसले थंय ताला पडले एक तीन ताला पडले आनी हेका तो बाबडो गरीब मनीस मागे मिस आयिल्लो। हांव कितें म्हणा एक थिंग आहा एक कितें जालें आतां आमगे सकाळीं मिस जालो आहा सकाळीं मिस आसा ते लोक मागीर भुरगे इस्ला पावपाय ते लोक थिंग तुगेले भुरगे आतां कोणाक दूद व्हरोंक जाय कितें भाज व्हरोंक जाय ते हेल्मेट घालून येयलें। आता गव्हर्नमेंट किती म्हणा हेल्मेट घाल हेल्मेट घाल किती लोक मेलना नायले लोक मेलना हेल्मेट घालू हांव कितें म्हणा हिंग ही नेसेसरी नाका हे भुरगे स्टुडंट भुरगे हांगा 3000 भुरगे आहाय बाजारान ऑब्जेक्शन हाडले आमी सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन हाडले सरपंचान बी सिरियसली दादारी कोण घाता हिंगा आनी हे कितें मेन प्रॉब्लेम कितें आहा हे गव्हर्नमेंटा प्रॉफिट ना हे प्रायवेट कंपनी दिली तेमी गव्हर्नमेंट हाली 30% वयता 70% तेंक वयता। हांव कितें म्हणा तुमचे काल हांव घेता न्हू 100% तुमी घे गोवा गव्हर्नमेंटाक घे भायर गुजरात कितें ते तुमी बिजनेसमॅन आमकां ताका आपयला आतां पीआय आतां मागीर आमगेलो एमएलए बी आपयलें आतां हांव कितें म्हणा हे आमकां आज हॅरसमेंट मरे एक हजार आमकां आसूं नाका दिवपाचो लोकां कडेन आम तुवें खातीर आयज आमी नावेली जंक्शनार आसा जे कडेन कॅमेरा घालून लोकांक 1000 तालांव पडटाले आनी तालांव अशें पडटाले की दिसा 5-5 तालांवां घेताले आमी एआय बीआय म्हणटा ते हें ते कडल्यान पळोवपाक मुद्दम घेतला आमी तांकां कनेक्ट करपा आयिल्लो कितें रिपेर करपाक तांकां सांगलें की सोमतें डिस्कनेक्ट कर आनी उडय की आमकां नावेलकारांक असली कनेक्शनां नाका कित्याक काय नावेली अर्ध किलोमिटर मुखार गेल्यार थंय एआय कॅमेरा हांगा आयल्यार हांगा एआय कॅमेरा पावर हावसा कडेन गेल्यार पावर हावस एआय कॅमेरा घाला मरे शिरोडाच्या जंक्शनार आनी खंयच्या जंक्शनार नावेलीचेच जंक्शन मेळटा आनी नावेलीचे चर्ची कडेन सायडीचेच जंक्शन मेळटा तुमकां कॅमेरा घालपाक म्हळ्यार तुमी लुटपाक जाय जाल्यार अशें लुटतात की सारखे काबार करून लुटतात म्हणून आयज तेजे कडल्यान आमी हे डिस्कनेक्शन करून घेतला आनी ताका कनेक्शनय करपाक दिवपा ना आनी टायम पडलो जाल्यार हर एक नावेलकाराक रस्त्यार आपयतलो कित्याक एवरीडे 3-3, 4-4, 5-5 हजार तालांव खंयच्यान हाडपाचे पयशे म्हळ्यार तुमी सगळे फालतूपणा चालू केला कायद्याच्या नांवार। आज जज मामूय आसलो म्हणून बरें जालें आमी सगळ्यांनी एक जावन हें केलें म्हणून। भाजपा आड विरोधकांक एकठांय हाडपाचें काँग्रेसीन थारायलें। गोंयांत येवपी राजकी समीकरणांक गती वाडत आसा। भाजपाक हरोवपा खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाचो निर्णय काँग्रेस युती समितीचे पयल्या बसकेंत घेतिल्ल्याची माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी दिल्या। पूण गोवा फोरमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी आमी पयलींच स्थगीत केल्या आनी तातूंत बदल जावंक ना अशें स्पश्ट केलां। मजगतीं काँग्रेसीच्या अलायन्साच्या प्रस्तावाक आरजीपीन येवकार दिला।
काँग्रेसीन भाजपाड विरोधकांक एकठांय हाडपाचो फुडाकार घेतला. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें सांगले, काँग्रेस युती समितीचे पयले बसकेत सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडून भाजपाक हारोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. गोंयच्या लोकांक पुराय विरोधक एकठांय भाजपा आड झुजचे अशेंय चोडणकरान स्पश्ट केले. मजगतीं गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसायान काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी संबंदीत आपली स्थिती तशीच उरल्या अशें स्पश्ट केला. काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी पयलीं स्थगीत केल्या आनी निर्णयांत बदल जावंक ना अशें सरदेसाय हाणें सांगले. तेच प्रमाण सरदेसाय हाणें भाजपाचो एजंट म्हणपी कथीत राजकीय विश्लेशकाचेरूय लक्ष करून फाटलीं 2 वर्सां विरोधी पक्ष एकठांय येवपाची मागणी करताले तेन्ना तो खंय आशिल्लो असोय प्रस्न केलो. मजगतीं 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेच्या आदीं युती करपा खातीर काँग्रेसीन केल्ल्या प्रस्तावाक आरजीपीन येवकार दिला. गोंयचे हित, गोंयकारांची अस्मिताय, जमीन, संस्कृताय आनी पर्यावरणाची राखण केंद्रीत दवरून सकारात्मक आनी अर्थपूर्ण चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें आरजीपीन स्पश्ट केलें. कालची आमची मिटींग आमी ठरयलें की शक्य तितले सगळ्या बरोबर अलायन्स करपाचे, सगळे ऑप्शन्स एक्सप्लॉयट करपाचे, कितें मतभेद कितें आसा जाल्यार तो पयस करून आनीक सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें. की गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे ऑपोजिशन पार्टीज आसात आनी जे कोण सरकाराचे विरोध आसा, सरकाराक विरोध आसा, तांकां सगळ्या एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेसीन करपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमची मेंबर कमिटी आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्तेजी हाणें अपॉयंट केल्ली आसा आनी तेजी काल पयलीच मिटींग जाली. आनी त्या मिटिंगेक हें ठरलें की आमी सगळ्यांक अप्रोच करपाचें. आमकां खूब जाण आमचेर क्रिटिसायज करता, आमचे उलयताय, ते आमचे सगळे मतभेद जावं ते जितले त्रास जाता ते त्रास सहन करप लोकां खातीर आनी जाता तितले पॉलिटिकल पार्टी बरोबर जे सिरियस आसात बीजेपीक हरोवपाक तेंचे कडेन अलायन्स करप आनी ह्या बीजेपी सरकाराक घरा जावप. ते केन्नाय जावपाक शकता. ऑलरेडी आमी टॉक सगळे पार्टी कडेन स्टार्ट केल्यात. एका पार्टीन ते स्टॉल केल्ले आसा, बाकी पार्टी कडेन आमची उलोवणी चालू आसा. केन्ना पर्यंत हें जातलें काय म्हणटा आमी डेट सांगपाचें. ज्यो बाकीच्यो पार्टी आसा तेणी रिस्पॉन्ड करपाक जाय. आमी अप्रोच जायत आसा. बाकीच्यो पार्टी कडल्यान सगळ्यांकडल्यान रिस्पॉन्स येवपाक. टॉक चालू आहा काल तांची कमिटीची आमच्या पार्टीन अनाउन्स केल्लें आमी की आमी टॉक सस्पेंड केले. कसले टॉक्स चालू आसले? टॉक्स चालू ना नॅचरली. आमी वी हॅव गॉन पब्लीक. एक सायडीन टॉक्स सस्पेंड जाले म्हूण सांगा आनी भितरल्यान उलोवप ते आमकां सोबना. आय डोंट थिंक इट्स फेअर. आमचे कांयच टॉक कोणा कडेनच चालू ना. एक सेंटिमेंट असता की नॉन बीजेपी नॉन काँग्रेस सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें खूब करपाक हांव फुडें सरिल्लो. सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें इवन आमचो पक्षूच मर्ज कसो करपाक हांवें सांगिल्लें. हें सगळें सांगिल्लें हांवें. म्हाका सेंटिमेंटाचें पल्स म्हाका खबर आहा. हांव लोकांक मेळटा. हांव कोण भायल्यान येवन हांगा एक कितें ट्युरिस्ट न्ही. म्हाका सेंटिमेंट पूर्णपणान खबर आहा आनी सेंटिमेंटाचो रेस्पेक्ट दिवन आमी ते सस्पेंड म्हणून म्हणला. आमी ताचे फुडें वचूंक ना. पुणून फाल्यां गोंयचे जनतेचे खातीर एकटेच जर दवरूचे पडले जाल्यार ती तयारी आमी दवरतात. इतलेंच आमी सांगूंक शकतात. आतां ताजो इम्पॅक्ट खूब आमचे मित्र जे पॉलिटिकल कॉमेंटेटर आहात, जे एक्टिविस्ट आहात, ते आपले भशेन ते कॉमेंट घालतात. लोकशायेन सगळ्यांक हक्क आहा घालपाक आनी घालचो. हांव ताची कदरूय करता. हांव तांकां मान दिता. पूण एक तकलेन सांगूंक सोदता की वगीच कॉन्स्पिरसी थियरीज करनाकात की कितें तरी फिक्सिंग केलां आनी कितें केलां. आमी फिक्सिंगान वचपाचे मनीस न्ही. आमी उगड उलोवपी लोक. आमी क्लियर कट स्टँड घेवपी आमचो पक्ष आनी स्वाभिमानी गोंयकाराचो पक्ष. सो खंयी जर आमी सांगतात की बाबा आमी उबे रावतले म्हणून ते आमी बीजेपीचे एजंट जाले रोखडेच. म्हळ्यार कोण इतले ते जे एकवट करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले सांग मरे म्हाका. जे आमी इतले 2 वर्सां झगडटाले युनिटी करुया म्हणून तेन्ना कांयच रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले? तांचो रुलींग पार्टी कडेन संबंद कितें आहा? ते सगळें कितें आसा पळय तें फुडें उलोवचें पडटलें. हांव सगळें एक दिसान उलोवंक सोदना. पूण ओगी तेंय चिंतात
की जे मनीस इतले तेप एफर्ट करताले एकवट घडोवन हाडपाक गोंयचे लोकांचो विचार करून आनी गोंयच्या लोकांचे मनान जे सेंटिमेंट आहा तो सेंटिमेंटाची कदर करून जे आमी कितें उलयताले ते आडायताले ते कोण, तांचो बीजेपी बरोबर संबंध कितें आहा भितरल्यान ते उलया मरे आतां. ते कॉमेंटेटर आहा तांकां तेंच दिसता हे विजयान केलें हे विजय जालो हे कितें कसलें उलयता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी करपी उठाचो महामेळावो आतां म्हाड्डोळा जातलो अशी माहिती उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली. 2027च्या गोंय विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण लागू जावपाकूच जाय अशें प्रकाश वेळीपाचें म्हणणें. आयकात. 13 ऑगस्ट हो आमी एक तारीख निश्चित केल्ली की उठाचे मार्फत आमी एक महामेळावो पणजे आझाद मैदानाचेर करपाचें आसता. आमी सगळ्याक ह्या खातीर वाडे जे आमचे वाडे आसात गोंयांत 10 तालुक्यांत त्या सगळ्या वाड्याचेर आमच्या सगळ्या लिडरांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रातीचो दीस करून मिटिंग आयोजित केल्या. आजही सुद्धा चालू आसा. काल आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची सुद्धा भेट घेऊन आमची ह्या तयारीची तांकां माहिती दिल्ली. पण अकस्मात 5:30 वरांचेर आमकां आमच्या हाताक एक पत्रक पावलें की आझाद मैदानाचे काही कारणास्तव आमकां ती मिटींग घेवपाक शक्य जायना. आज आमी ह्या गणपती हॉला पासून ते सविस्तर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो कार्यक्रम 13 तारखेचो हो जावपाक जायच अशें सगळ्यांचें म्हणणें पडलें. कारण तयारी खूब केल्ली आसा आमी आनी उठाची आयडेंटिटी म्हळ्यार लोकांचो दिल्लो शब्द आसा ते ठरल्या प्रमाणे आतां पर्यंत आमी आमचे सगळे एक्टिविटीज केल्ले आसात आनी म्हणून ही जावची हो सगळ्यांचो आग्रह आसलो. आनी म्हणून आमी जेन्ना आझाद मैदानाचो वेन्यू आमकां मेळना म्हणून आमी ताबडतोब हांगा राती येवन आयडेंटिफाय केलें की फोंड्याक मार्दोळ हांगा एक क्रांती मैदान आसा आनी फाल्यांचो 13 तारखेचो ठरल्या प्रमाणे 3 वरां साकून क्रांती मैदान मार्दोळ हांगा हो आमचो जो आमचे एकत्र आमचे जे सॉलिडारिटी म्हणटात आमची युनिटी आसा हे दाखोवपा खातीर आनी जे सरकारान नोटिफिकेशन काडलें आसा जो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडींग आसलें आमी ह्या वेळार पयले फेजीचे जे गव्हर्मेंटाचे अभिनंदन करतात. पण अजूनही त्या संबंधी अनेक 2 फेजी उरले आसात जी म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकूच जाय. आनी म्हणून आग्रहाची आमची भूमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हे रिजर्वेशन गोंयचे 4 मतदारसंघां लागू जावपाकूच जाय. आमचो ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2024 हो दीस पडटा. ब्रेस्तार जागा आसा, वेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हार्दोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमच्या ह्या सिस्टमा आसले ज्यो मिटींग घेताले युवा वर्ग महिला वर्ग सगळे आमचे एसटी बांधव गोंयचे सगळे एसटी बांधवांक आमी उलो मारतात. एक आमी पिसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा ताका महामेळावो म्हणपा जाता. तांकां आमचे युनिटीचो एक युनिटीचो संदेश गोंयभर दिवचो आनी 2 म्हयन्या भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिजर्वेशना संबंधी तो जावचो हेजे खातीर हे लार्ज गॅदरींग आमी करतात. आमी सगळ्यांनी दखल घेतली आसा. मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष येवजणे खाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस अल्पसंख्याक समाज आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर व्हडली घोषणा जाल्या. ह्या येवजणे खाला 25 लाख रुपया मेरेनच्या शिक्षणीक रिणाचेर फक्त 4% व्याज घेवपाची माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. थारायल्ल्या उत्पन्नाचे मर्यादे भितर पात्र लावार्थ्यांक मंगळारच्यान हे सवलतीचो फायदो मेळटलो. आज डिक्लेअर करता असताना मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजना या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही ह्या हेतून एड्युकेशन लोन दिता आणि एड्युकेशन लोन अप टू 25 लाख रुपयापर्यंत म्हणजे भुरगे जर एखाद्या प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनात शिकता आणि त्याची प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीन जरी शिकता आसत जाल्यार ताका 20 लाख रुपयापर्यंत जर ट्युशन फीस सुद्धा आसत जाल्यार ते फॉलो करता असताना आतापर्यंत ह्या
म्हणजे हेका 8% इंटरेस्ट आशिल्लो. आमकां स्टेट बँकेन गेले जाल्यारूय 8% इंटरेस्ट आसा. ओबीसी कॉर्पोरेशनान म्हजे कडेन विशय केलो की बँकेनूय तोच इंटरेस्ट, ओबीसी कॉर्पोरेशनानूय तोच इंटरेस्ट, एसटी बांधवा खातीर म्हणजे कमी इंटरेस्टान लोन मेळटा, मागीर आमकां कित्याक मेळचें न्ही, हो तांचो एक प्रश्न आशिल्लो. त्या वेळाचेर आमी ओबीसी, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, मायनॉरिटीज आणि पर्सन विथ द डिसेबिलिटीज ह्या सगळ्या खातीर तांचो इन्कम लिमीट दवरून आयज पासून एड्युकेशन लोन हे 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्टान दिवपाचें थारायल्लें आसा. आणि त्या खातीर बँकेपेक्षा 4% हे रेट ऑफ इंटरेस्टान भुरग्यांक शिकचे, बहुजन समाजातले भुरगे हे जेंकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता, म्हाका खबर आहा. म्हणजे 50,000 पासून 1 लाख रुपया जर एखाद्या नर्सिंगाक भुरगे वचत जाल्यार ताका म्हणजे इंटरेस्टान पयशे घेवन शिकोवप हे खूप कठीण आसा. म्हणून डायरेक्टली तेंच्यांनी पर्सन विथ द डिसेबिलिटी आणि ओबीसी हांच्यांनी ओबीसी कडेन संपर्क सादचो, मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनच्या भुरग्यांनी मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनान संपर्क सादचो, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे भुरगे हांच्यांनी परत सोशल वेलफेअरा कडेन तेजे प्रोविजन आमी ह्या लोनाचें करपाचें आसा. आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे एसटी कॉर्पोरेशना कडेन एकंदर गोंयांतल्या भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिताच. सीएम स्कॉलरशीप ऍप हेच्या अंतर्गत तांकां 40,000 रुपया पर्यंत फीज आसत जाल्यार ती स्कॉलरशिपाच्या रुपान मेळटा. पण भुरगे भायर वचत आनी ताका एडिशनल फीज आसत 1-1 लाख रुपया जाल्यार ती भरपाक एकदां पेरंट्सांक जायना. ही आमी मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप योजना आसात, मनोहर पर्रीकर इंटरेस्ट फ्री लोन आसा, बट ताज्या भायर सगळेच भुरगे थंय सिलेक्ट जायना. तांच्यांनी ह्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत ह्या योजनेचो फायदो घेवं येता आणि ह्या भुरग्यांक ही योजना दिता आसतना त्यांचो रिपेमेंट जो आसा ही भुरगीं त्यांचो एड्युकेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत तांच्यांनी हे पेमेंट करपाक जाय. ताळगाव भोवपी फूड कोर्ट गाडयेक वीज खांब्यावयल्यान थेट मिटरांतल्यान वीज जोडणी दिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. फूड कार्ट गाडयेक हे वीज जोडणी खंयच्या आदाराचेर दिली हाचेर प्रश्न उपरासतात. तशेंच ही गजाल संबंदीत एई आनी जेई हांच्या नदरेक कशी आयली ना, फुडाराक अपघात जाल्यार कोण जापसालदार आसा असे प्रश्न थळाव्या लोकांनी मांडले. तशेंच बेगोबेग खर पावलां उबारपाची मागणी केल्या. तूं खंयच्या डिपार्टमेंटाचो जावं खंयचे प्रायवेट ऑथॉरिटी कोण तूं ना तूं सांग रे. म्हाका कोणेंय सांगलें म्हणून कांय ना आमकां. कित्याक सांग, युनिफॉर्मान आसा म्हणटकूच ऑथॉरिटी न्ही ताका. आतां कन्सर्न कितें तरी तुमकां लेटर आसतलें न्हू परमिशन की हें वचोन बंद चेंज करा म्हणून. कितें ना तरी पूण तुमी सांगूंक जाय. तुमी ग्रावंडाचेर जेन्ना तुमी काम करता म्हणून तुमी आतां खंय पणजे तालिगांवचे. ओके, तुजें नांव कितें साहेब? तुजें नांव कितें सर? नरेश नरेंद्र. आणि हो इलेक्ट्रिसिटीचो टेक्निशियन. कित्याक हेज्या पयलीं मरे हांगासर कोण गावोंक नासलो, कोणें केला तें कनेक्शन. आतां तुमी तरी आसा म्हणून कळ्ळें न्हू की तुमी विलिंगली हें कनेक्शन दिलां म्हणून. कित्याक अशें पळय मुवेबल कार्ड आसा, गाडी आसता, ताका अशें कनेक्शन दिवपाक मेळना. जर तुमी लॉच्या भायर वचून दिता तेंय कळपाक जाय न्ही. कित्याक ही लोकांक रिस्क 100% ही रिस्क. आनी हे रिस्कीचेर जर कोणाचें लायफ जर गेलें जाल्यार कोण कोण जबाबदार सांग? मागीर तुमी म्हणटले आमकां कांय खबर ना, ऑफिसरांक विचारा. पूण ऑन ग्रावंड कितें आसता, जो कोण करता, जो हात लायता ते वस्तीक तेजी जबाबदारी चड आसता. ऑफिसान ऑर्डरी ते पळयनासतना दिल्ल्यो आसता, पूण ग्रावंड लेवलार कोण पळय काम करता तांची व्हडली जबाबदारी जाता. समजा फाल्यां सकाळीं हांगासर समजा कितें रिस्क फॅक्टर जालो, कोणाकूय समजा शॉक येवन कोणाचो जीव गेलो जाल्यार मागीर हे नरेंद्र म्हणटा तांकांच जबाबदार धरतले अशें तरी म्हाका दिसता.
मंगळारा शिकेरी दर्यादेगे लागसार नुस्तेमारी बोटींतल्यान पडून नेरुलचो 40 वर्साचो उमेश दाबोळकर बेपत्ता जाल्लो. ते उपरांत रेस्क्यू पंगडान ताका सोदपा खातीर सोद कारवाय सुरू केल्या. सकाळी कॉल येयलेले कंट्रोल रुमान एक लोकल मनीस जेचें नांव आहा उमेश दाबोलकर म्हणून, तो नेरूल गांवचो. तो हांगा फिशिंगेक येयल्ले 6 जाण आसले ते, आनी वसड असल्या कारणान ह्या दर्या रफ आसल्या कारणान तेचो इम्बॅलन्स जालो आनी तो दर्यान ड्रावन जाल्लो आसा. सर्चिंग ऑपरेशन चालू आसा विथ कलंगूट पुलीस स्टेशन, टुरिस्ट पुलीस प्लस आमचे लायफ गार्ड दुसरीचे त्यांचे म्हणून आमचे फायराचे टीम आसा. सगळे सर्च ऑपरेशन चालू आसा आनी अजून काय आमकां बॉडी ती मेळोंक ना आसा. बेगीतल्या बेगीन आमी आमची हे करून जितले फास्ट ती मेळटा अशें आमी आमचे प्रयत्न चालू आसा. धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक सरकाराचो यत्न चालू आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. तांत्रीक अडचणीक लागून धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक कळाव जाल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. धनगर समाजाच्यो मागणी आनी समस्या मुखार व्हरून तांचो फॉलोअप करतले अशेंय दामू नायक हांणी आश्वासन दिलां. गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय तेंचे आरक्षण अनेक वर्सांची तेंची मागणी आसा आनी त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ती फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचो एकठांय आशिल्लो, तातूंत भितर 3 समाजांची मान्यता मेळ्ळी. फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात सुरवाती पासून जो 1963 पासून थंयच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यात पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टेक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून. ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आतां पासून न्ही, जुनी मागणी आसा. कॉरस्पॉन्डन्स जातात आनी तातूंतल्यान मागीर रिपोर्ट्स असतात आनी कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता. ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता. त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक, सुटावो करपाक, रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो आसा. लोकसंख्या तितली तेंची? तांची तशी सगळ्यांत कमी लोकसंख्या, खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत लोकसंख्या आसा. पूण जातली मागणी त्यांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भूमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. भौशीक कागाळी सोडोवपाक खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप करून मॅशू डिकॉस्टान सांगावेल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक लॉक घाले. थळाव्यांनी जायत्यो कागाळी दिवन लेगीत खात्यान दुरुस्तीची सादी कामां करूंक नात असो आरोप मॅशू डिकॉस्टा हांणी केला. पळयात. ह्या ऑफिसात तुमचे इन्चार्ज कन्सर्न कोण आहे पण विचारो अशें न्हू बाबू. अरे म्हाका कोणें आन्सर दिवपाक जाय रे? कोण दितलो आन्सर? आमी अशें हे न्ही, आमी कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे, म्हणजे म्युन्सिपालिटी पडटा ते लोक विचारता आमकां कितें करता काय म्हणून शूड बी आमी कोणाक विचारो. PWD ऑफिसा भितर नोंदोल्ल्यान आमळय, कोयनामळ आनी जे त्या सायड कश्टी काले जे लोक रावतात तांकां भरपूर त्रास जाता. अशें नोंदोल्ल्या ब्रिजार खोलकुलां पडल्या आनी लोक जे बावड्याक लायक गाडी ना ते पायलट करून जावं मोटरसायकल घेवन सांग्यार हॉस्पिटलान जावन दोतोरागेर चॅकअपाक येता. पयर एका बायलेची मिसकॅरेज जाली कारण घडोवन तांकां. हें हांवें डिपार्टमेंटाक सांगपाक हांव येयल्लो. डिपार्टमेंटाक आमी मेमोरंडम हांव दिना कारण डिपार्टमेंट मेमोरंडम म्हणटा ती सोलार मारता. सो अशा डिपार्टमेंटाक अशें सरकाराचेर म्हाका विश्वास ना.
तितून हांव ताका विचारपाक गेलो तो तॉफील म्हणटा तो एई जो आहा तो सांग्यार प्रेझंट ना, ताजो कन्सर्न जेई आहा तोय प्रेझंट ना. सो हांवें ताका फोन केलो, ताका विचारलें तूं केन्ना एटलीस्ट टेम्पररी सोल्युशन कर, शिमीट घाल. तशें करपाक जायना म्हणटा तो. तुज्यान जायना म्हाका सांग हांव करता. ना तूं करपाक शकना म्हणलो. आनी हांवें ताका विचारलें, डिपार्टमेंटाक लॉक मारपाची परिस्थिती येयली. इतलें जावन सुद्दां हांवें लास्टाक ऑनरेबल PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक फोन केलो आनी बाब दिगंबर कामतीक म्हाका सांगलां की बेशो आपूण टॉफिलाक सांगता आनी करून घेता म्हणून. सो ह्या दिगंबर कामत जो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा हाज्या विश्वासाचेर 2 दीस आमी डिपार्टमेंटाक दिता. म्हणल्यार आयज कितें मंगळार, बुधवार ब्रेस्तार, शुक्राराक परत आमी हांगा येतले. आमी 15 दीस बी दिवपाक येले ना, आमी कॉन्क्रीट काम करून घेवपाक येयल्या. आमी शुक्राराक परत येतले आनी म्हाका विश्वास आहा की जो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा PW दिगंबर बाब कामत हो डेफिनेटली तांकां डायरेक्शन दितलो, हें काम करून घेतलो. आनी हें जरी जायना तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो मॅटर सिरियस घेतलो. कारण आंबोळेचे नुगोल्यान जो आमचे कुयणामळ आमचे लोक आहा ज्या लोकांनी आमकां विश्वासान सांगला तो विश्वास आमी दवरतले. राज्यात विकासाच्या नांवान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. देखून रानवटी जनावरां खाणा जेवणाच्या आशेन लोकवस्तीत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात, शेतां भाटांनी नाशाडी करपाक लागल्यात. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा, मात ताका फुलस्टॉप केन्ना. खांडोळा वाठारांत माकडांक आतां दोंगरार कांयच मेळनाशिल्ल्यान भाज्यो फळांचेर ताव मारपाक लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात, जाका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. पूण हातूंत चूक कोणाची, जनावरांची, मनशांची काय आनी कोण, हें एक मोठें कुवाडें. हांव दर वर्सी हांगासर भेणे घालता आनी भेणे घालून ते आमकां भाज्जेक मेळटा आनी ऑर्गनीक आसता आमचे भेणे. पूण हल्लीच्या ह्या 2 वर्सांक जालां कितें की माकड जे आसा त्या माकडांक दोंगरार कांयच मेळना म्हणून हे आतां सगळ्या घरांचेर आनी सगळ्या लोकांच्या बागायतींनी भितर सरता. आज अशी परिस्थिती जाल्या म्हाका दररोज सकाळचो उठून 5 पळोवचें पडटा हांगासर येवन. कित्याक तर हे भेणे जर तेणी खाल्ले जायत न्हू जाल्यार आमकां कांय खावंक मेळचें ना. पूण तेंची चूक ना, कारण कितें आमी जर दोंगर पेड्यार करपाक लागले, झाडां मारून जर तितूंतले जर हें केलें जाल्यार तेंकां तरी खंय कितें मेळटलें. म्हणून ते आपलें पोट भरपा खातीर मेळटा थंय मेळटा तेज्या पोरसांत घुसता आनी तेजी नासधूस करता. दुसरें आतां ह्या दिसांनी ह्या सायडीन गवे रेडे भरपूर येयल्ले आसा. खंयसर रस्त्यार कोणाचो केन्ना बळी घे तें सांगूंक जायना. अशी ह्या जनावरांची परिस्थिती आज बिकट जाल्ली आसा. हेचें एकूच कारण म्हटल्यार जी आमची मेळटा थंय दोंगर फोड जाले आनी जंगल कट करीत आसा आमी, तेच्या पासून हो आमचे भविश्याक एक वायट हें येता. वानर हे झाडार रावता आनी मनीस हो जमनीर रावता. झाडार रावले म्हणटकूच ते देंवपाक सकयल नासता आनी मनशाक ते हांगासरलो हालोवंक दिना. तेन्ना सरकारानूय हेजेर विशेष करून काळजी घेवपाक जाय. आज गोंयान आमच्या प्रत्येक शेतकरी भायर सरून हाकाट्यो मारता की आपलें नुकसान केलें वानरांनी, आपलें नुकसान केलें गवे रेड्यांनी, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना ह्या जनावरां खातीर जर आमी दोंगर राखून दवरले, पठारां राखून दवरली तर ते सुशेगाद आसतले आनी आमी सुशेगाद रावतले. नाजाल्यार भविश्य येणारें हें पळय आसा न्हू तें फार बिकट आसा. तेजी वाटचाल सद्या अशी वायट परिस्थितीन चल्लेली आसा, हें दुर्भाग्य म्हणपाचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.